नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी हांव न्ही तुमकां फाल्यां हे पळय मूग राती फुगत घातले पळय ते आतां बरें धुतां आनी ते हांव आतां कोंब काडपाक दवरतां. मागीर तेच्यो फाल्यां मुगा गांठी जातल्यो. कोंब येयल्या उपरांत हांव तुमकां दाखयतां. आतां हे धुवप, धुवन तुमकां दाखयतां. हे पळय उदक भितर अजिबात नाय, पळयात उदक एक थेंब ना. हे पळय अशें मूग न्ही हे पळय आतां धापपाचे आनी तश्शे दवरपाचे, बांदून सुद्दां दवरपाची गरज ना. हाका सुद्दां न्ही बऱ्या पैकी कोंब येता. आतां फाल्यां तुमकां दाखयता कोंब आयले की. सकाळी आयज पळय कितले बरे तेका मोड आयला तो मुगाक. आतां न्ही हातून उदक घालून दवरया, मागीर तेची वयली कल्लां आसता पळय ती बरी येता. हे पळय आतां तातूंत उदक घालून दवरता. अशें तोपान सुद्दां दवरले न्ही तरी बरें येता मोड तांचे. आतां उदक घालया भितर. हे पळयात आतां हातून उदक घातला न्ही, हे आतां अशेंच दवरले की ना 1-2-3 वरां हे पळय आनी तेजी कल्लां आपुणूच सुट्टली मागीर. आनी मातशें अशें अशें करून ते मागीर नितळ करून काडपाचें हे पळय गाळून. मागीर हे पळय अशें जातलें तें बरें. आनी मागीर ताच्यो आनी आमी बऱ्यो अश्यो मुगा गांठी करुया रुचीक. हे पळय आतां तशेंच धापून दवरता. मागीर ती आपुणूच भितर कल्लां आयली पळय वयर, पयली कल्लां येता अशी तशी येतली तेजी. हे पळयात आतां हे उदक बरें खतखतलें न्ही, तातूंत न्ही आतां हे पळय धुल्ले मूग नितळ केल्ले पळय मूग घालपाचे. एक हिरवी मिरची कापून घालपाची, कढीपत्ता घालपाचो आनी न्ही तातूंत हे पळय मीठ घालपाचें. 2च लवंगां हे पळय घेतल्या हांवें 3 आनी एक हे दालचिनी जे तिखी ताचो कुडको घातला. तातूंत कितें जाता वास मातसो मुगा गांठीक बरो येता. हें आतां सगळें घालपाचें पळय हातूंत. आनी हेका न्ही बरो मोठो गॅस करपाचो आनी एक खतखतो काडपाचो. आनी खतखतो बरो काडलो की ना मातशें धवळपाचें आनी मदीं मदीं धवळपाचें. आनी मागीर न्ही शिजता पळय तेन्ना आपूण वांटण करता पळय तें घालपाचें. आतां वांटण कशें घालता भितर आनी कितें कितें वांटणान घालता तें तुमकां हांव दाखयतां. हे पळयात आतां हांवें पळय तवो दवरला गॅसीर आनी मुगा गांठी करपाक मसालो कितें लागता हे पळय कोथमिरी मातश्यो चडश्यो घेया. हे पळय इल्लेशें पळय बडेशेप इल्लीशी मिरयां ही पळय 10 घेतल्या. दगड फूल म्हणजे तुमी चक्री फूल म्हणटात तशें, नाजाल्यार दगड फूल आमी हांगा दगड फूल म्हणटा. लवंगां 5-6 घेतल्या आनी हो खसखस घेतला अर्दो चमचो. तिखी 1 कुडको. हें आसा न्ही तें हांव भाजतलें. सुकें तेल घालप ना. हे पळय तवो तापला. आतां हें भाजप. हलवत रावप. इतल्यान पळयात हे पळयात आमच्यो गांठी शिजता. मुगा गांठी म्हणजे मूग. हे पळय जालें कलर बदललो ताचो. हे पळय वास बरो आयलो.
आता वाटण करतले सोय घेवन ते दाखयता हां. हे सुशागान निवोनी हो मसालो मात निवपाक जाय हां. हे पळयात आता हे पळय मूग बरे शिजले. आता न्ही भितर वाटण घालुया. त्या वाटणाक लागून न्ही पळय सोय लागता नाल्लाची. ही आमटाण इल्लीशी घेतल्या आनी हळद घेतल्या 1 धाकटो चमचो भरून. आनी हो मसालो तातूंतूच हांवें हिरव्यो मिरच्यो घातल्या. आनी वदळ न्ही वाडटा हे मसालो भाजताली पळय आमी तेन्ना मात खसखस आसता तो लेट घालप आं तसो. आनी हे सगळें आतां मिक्सरार वांटून घेवपाचें. वाडटा आतां. हे पळयात आतां न्ही हे पळय वाटण वाटलें पळय. आनी हे वाटण आसता पळय ते खूब बारीकूय वांटप ना आनी खूब मोठें वांटप ना. मिडियमशें वांटप सरभरीत कशें म्हणजे चडूय बारीक अशें पीठ कशें करूं नाकात. हे हातून घालपाचें आनी बरो खतखतो येवपाक दिवपाचो आनी मागीर फोण्ण मारपाची. आतां फोण्णाक कितें लागता तें सांगता. बऱ्यो धबधबीत करपाच्यो. तोपर्यंत हाका खतखतो येवनी. हे पळयात आतां न्ही हे पळय उदक भितरतलें आटलें. आनीक खूबय आटूं नाकात कित्याक जाणा मागीर ते न्ही ह्योच मातश्यो सुक्यो जातल्यो निवल्यो की. हे पळयात ह्यो अश्यो आसा पळय त्योच सुक्यो जातल्यो मागीर निवल्यो की. आतां तातूंत चवी प्रमाणे हे पळय मीठ घालपाचें आनी गोड. आनी केन्नाय सांगता कितें आसता मुगा गांठी करता तुमी मसाल्याच्यो करा अश्यो करा कश्योय करा. बेश्ट्यो साद्यो सुद्दां सिंपल करतात बेश्ट्यो मिरसांगो उडोवन करतात कश्योय करतात. तातूंत न्ही फक्त मेन इन्ग्रेडियंट कितें तर गोड आमटाण आनी हिंग आनी करविलाची फोण्ण दिवप हेच भितर मेन आसता. ताका लागून मीठ आनी गोड घेतला. आतां हे चवी प्रमाणे आपल्याक घालप आनी आतां फोण्ण दिवप. हे घालप मातशें तें विरगाळ्ळें की ना गॅस बंद करता आनी हांव फोण्ण दिता ताका. फोण्ण दिवपाक कितें कितें लागता आनी वयर ओली कोथंबीर मागीर घालुया. हे दाखोवया आतां. फोण्ण दिवपाक हे तेल लागता, सासवां, करवील, कढीपत्ता म्हणटा ताका आनी पळय हिंग लागता. हिंग एक मेन लागता. आतां ताका फोण्ण दिवया. हे पळय हांवें आयदन हांगा दवरला गॅशीर. तातूंत तेल घालुया. बरें तापलें न्ही भितर मागीर आतां तातूंत पयलीं हिंग घालुया. सासवां घालुया. आतां भितर करवील घालुया. आतां कितें करपाचें हे पळय आमच्यो गांठी आसा पळय तातूंत ते घालपाचें. आनी गच्च धापून दवरपाचें. 1-5 मिनटां सुमार उगडपाचें ना. म्हणजे कितें जाता तो वास सगळो फोण्णाचो आसता पळय तो भितर बरो मुरता आनी बरो वास येवन न्हू गांठी मुगा गांठी म्हणटा पळय बऱ्यो लागता खावपाक. आनी आतां न्ही भितर मागीर हे घालुया कोथंबीर ओली. हे पळय आतां जाली. आतां ती काडुया आमी. पळयलें कितली बरी दिसता पळया फोण्णां. अशी जावपाक जाय.
हे पळया आता ह्यो रेडी जाल्यो. आता तातूंत न्ही ही पळय ओली कोथंबीर घालुया आणि हिरवे मिरच्यो आसता पळय त्यो आपल्या आवडी प्रमाणे घालप. थोड्यांक खूब तिखट जाय आसता तेंच्यांनी 1-2 जादा उडयल्यार जाता. आपल्या चवी प्रमाणे घालप. हे पळय आता ही म्हजी रेसिपी तयार जाली आणि आता तुमकां ही पळय सर्व करता आणि दाखयता. ही पळयात आता न्ही हे पळय बऱ्यापैकी मुगा गाठी तयार जाल्ली आसा. तुमी अश्यो तुमच्या घरान करून पळया. लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल वाजोवंक विसरू नाका. अश्यो ह्यो म्हज्यो केल्ल्यो तुमकां मुगा गाठी कितल्यो बऱ्यो लागतात त्यो म्हाका सांगा कॉमेंट्स करून. आणि न्ही म्हाजी तुमी ही रेसिपी पळयल्या बद्दल तुमकां मना पासून सांगता. देव बरें करूं.